प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 21वा विसवोर, वोड 20 ते 25 पर्यंत. John chapter 21 verses 20 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पेद्रू वळलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतो ताणें पळयलो. ह्याच शिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या ओड्याक तेंकून ताका म्हणलेलें, सोम्या, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा भयणी मदें खबर जाली. पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? अशें जेजून पेद्रून म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच त्यो वस्तू बरोवन दवरल्या आनी ताची गोवायकी बरी म्हूण आमी जाणो. संपादनी. जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां हाची सोजमणी मेळचे पयलीं आमी हाचे पयलीं कितें घडलें तें हाचेर आमी पळोवया. आमी जाणो की जेजू पेद्रूक मेळटा आनी हो पेद्रू जो जेजूक 3 पाटी नाकारता. जेन्ना जेजू मरपाचो आसलो तेन्ना तो आतां जेजू आपल्या पेद्रू कडेन येता आनी म्हणटा, तूं म्हजो मोग कोत्ताय. 3 पाटी ताका म्हणटा. आनी ताचे उपरांत भाव भयणीनो, जेजू ताका एक काम दिता. तो ताका सांगता, म्हज्या मेंढऱ्यांक, म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक चोर. म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. आनी भाव भयणीनो, तो आपल्या मेंढऱ्याची, आपल्या शेळ्यांची कुयदाद करपाचें काम तो पेद्रूक दिता. आनी आतां जेजू ताका बक्षिता, ताका एक जबाबदारी दिता. आनी आयजच्या शिवर्तमान कितें घडटा? पेद्रू आतां ताका जबाबदारी दिली म्हणून तो आतां जुवांत पडयता. जुवांक एक शीस आसलो जेजूचो मोग कोत्तालो आनी जेजू ताजोय मोग कोत्तालो. आनी आयच्या शिवर्तमानान पेद्रू जेजूक म्हणटा, सोम्या, हाचें कितें? सोम्या, हाचें कितें? वय, जबाबदारी दिली ताका जेजून, पूण ताका वेळ आसलो. जेजू ह्या संवसारांत जो वचपाचो आसलो, पवित्र आत्मो येवपाचो आसलो, तेजे उपरांत जी जबाबदारी जेजून दिली ताका, ती जबाबदारी ताणें करूंक जाय आनी पेद्रून केली ती. पूण त्या वेळार पवित्र आत्मो येवंक नासलो. जेजू तांचे बरोबर आसलो. आनी आतां पेद्रूक जुवान कितें कोत्ता तो, जुवांचें कितें काम तें ताका पडलां. आनी जेजू ताका म्हणटा, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कितें पडलां? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. जेजू ताका म्हणटा, तुका कितें पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयज तींच उतरां तुका आनी म्हाका म्हणटा. कित्याक? जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सुरवंडार म्हूण मानता, आमी बायबलान म्हणटा, बीइंग बॉर्न अगेन, नो जल्म घेता.
तेन्ना भाव भयणीनो देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आतां आमकां देवाची येवजण कळटा. देव आपली येवजण कितें ती आमकां आमच्या जिवितांत ती आमकां कोडीत करता आणि आमकां फकत गरज तें ताजो आवाज पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून देवाचें उतर करून, कित्याक पवित्र आत्मो जेन्ना उलयता तो फकत देवाचें उतर सांगता आमकां. तो देवाच्या उतरा भायर केन्नाच उलयना, कित्याक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. जुवांचो 6:20-60 जेजू म्हणटा म्हजें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता तोच फकत देवाचें उतर सांगता आनी आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमी पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता, आतां भाव भयणीनो आमी जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितांत तें आमी करून पावता. हाच्यो खबरो ताचे वर तो कितें करता, तो कितें सांगता ती गरज आमकां पडोंक ना, कित्याक आमकां कितें सांगलां तें आमकां करपाक गरजेचें. तर आयज भाव भयणीनो जेजून जीं उतरां जेजू पेद्रूक सांगलेलीं, तुका कितें पडलां, तूं म्हजे फाटल्यान ये, हींच उतरां तो तुका आनी म्हाका म्हणटा. तो आमकां सांगता म्हज्या फाटल्यान ये, हांवें तुमकां कितें काम दिलां, म्हजो संबंद तुमचे बरोबर कितलो गोठ आहा, त्या संबंदा वरवीं तुमकां म्हजो आवाज आयकूंक मेळटलो, तुमकां पवित्र आत्मा तुमकां सांगतलो आनी जें काम येवजिलां तेंच तुमी करात, आनी दुसरें करपाची गरज ना. तर आयज भाव भयणीनो खरीत भाशेन ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. कितलीं जाणां आमी फकत दुसरें कितें करतात ताजें हाची खबरो आयकता, कितल्यो आमी खबरो करून आमी जें करूंक जाय तें आमी करिना. पूण आयज जें जेजून आमकां सांगलां ताजेर आमी खरीत भाशेन नियाळ करुया. पवित्र आत्म्याचो आवाज जो आहा तो आमचे भितर ताका आमी पाळ दिवया आनी खरीत भाशेन आमी देवान कितें काम दिलां तें आमी काबार करूंक, ताजी सुरवात करूंक आनी तें एकदम सोंपारूंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर हांव जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.